नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 17व्या लोकसेवा दीस कार्यावळींत केलें मार्गदर्शन. नागरीक देवो भव मंत्र आपणावन नागरी सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांनी लोकां खातीर वावर करचो, प्रधानमंत्र्यांनी केलें आवाहन. क्रिस्तांव समाजाचे धर्मगुरू पोप फ्रांसीस पिरायेच्या 88 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी उक्तायल्यो सद्भावना. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महामार्गाचो विरोध करपी भौमाच्या थळाव्या वांगडा केली बसका. कांय लोकांनी नाका ते गैरसमज भौमाच्या थळाव्या भितर पातळयल्यात, मुखेलमंत्र्यांनी केलें स्पश्ट. पणजेच्या कांपाल हांगा 25 ते 27 एप्रिल मजगतीं आयोजीत जाता कॅश्यू फेस्टिवलाची तिसरी आवृत्ती. शेतकार, कलाकार आनी आप मजत पंगडांक कुशळटाय दाखोवपा खातीर मेळटली माची, देविया राणे हांणी उक्तायली आस्त. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान 2024-25 वर्सा खातीर दादल्यांच्या मुखेल कंत्राटांची वळेरी केली जाहीर. श्रेयस अय्यर आनी ईशान किशन हांकां परत एकदा वळेरेंत केलें आस्पावीत. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत 17व्या लोकसेवा दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. हे वेळार तांणी लोकसेवा मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपी लोकसेवकांक प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयले. हे वेळार उलोवप करतना लोकसेवेंत आस्पावीत अधिकाऱ्यांनी नागरीक देवो भव हो मंत्र आपणावन संवेदनशील नदरेंतल्यान वावर करप गरजेचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए. जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है. आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है. वो एक वक्त था आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं. लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों. मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं. तरणाट्या अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन करतना संवसारांतल्या दरेक मनशाच्या आयुश्यांत समाजाचो भोव म्हत्वाचो भाग आसता. समाजूच मनशाक घडयता तेन्ना लोकसेवेंत आस्पावीत अधिकाऱ्यांकडेन तांच्या योगदाना खातीर परतफेड करपाची संद आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. मुझे याद है जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था. कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे. कई लोग कहते थे आज तक नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हैं, चलता है चलने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं. चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था. और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं,
हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD व्हेन्स भारत भेटेर आसात। JD व्हेन्स आपल्या सगळ्या घरच्यांसयत भारत भेटेर आयल्यात। JD व्हेन्स हांका विमानतळाचेर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उपचारीक येवकार दिलो। JD व्हेन्स हांची तिगाय भुरगीं भारतीय भेसांत भारतांत आयल्यात। आयज ते जयपूर आनी आग्राक भेट दितले। तांणी दिल्लीतल्या अक्षरधाम देवळांत स्वामी नारायणाच्या दर्शनान सुरवात केली। ह्या वेळार तांणी भारत उपवन आनी हेर सुवातींची पळोवणी केली। तांचे वांगडा अमेरिकेचे कांय प्रशासकीय अधिकारी लेगीत आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ते भेट घेतले। दोन्ही देशांमधले संबंध घटमूट करपा खातीर तांची ही भेट आसा। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी परत एकदा विदेशांत वचून भारत देशाच्या प्रशासनाविशीं चुकीची विधानां केल्ल्यान तांच्या आड खर टिका जाता। राहुल गांधी हांणी आपल्या अमेरिका भेटेर बॉस्टन हांगा आयोजीत कार्यावळीन महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो संदर्भ घेवन वेंचणूक आयोगाचेर आरोप करतना वेंचणूक आयोगान पक्षपात केला आनी एकाच पक्षाच्या फावरान आयोगान काम केला अशें विधान केल्ले। हाचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे संबीत पात्रा हांणी पत्रकार परिशद आपोवन राहुल गांधी परत विदेशांत वचून देशाचो अपमान करता ही सामकी लजेची गजाल आसा अशें सांगलें। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। भाजपाचे शहजाद पुनावाला हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना राहुल गांधींचे धोरण आपल्या अपेक्षे खातीर दुसऱ्याक दोश दिवप इतलेंच आसा अशें सांगलें। फाटल्या कांय वेंचणुकेत तरेकवार युतींची अपेक्षा प्रकारांक तोंड दिल्ल्यान आतां राहुल गांधी वेंचणूक आयोगाचेर चिखल उडयता अशें तांणी सांगलें। तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सध्या 5 दिसांच्या अमेरिका भेटेर आसात। आयज अमेरिकेन स्थायीक भारतीय समुदायाकडेन उलयतना भारत हे संवसारांतले सगळ्यांत चड नेटान वाडपी अर्थव्यवस्था आसा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या प्रशासनान स्थिरता आयल्या अशें मंत्री सीतारामन हांणी सांगलें। तशेंच वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारत घडयतना देशांतल्यो बायल्यो, गरीब, तरणाटे तशेंच शेतकारांची एकंदरीत उदरगत करप हे मोदी सरकाराचे ध्येय जावन आसा अशी गवाय अर्थमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। When the IMF or the World Bank recognizes that India, because of the growth potential, can be India, China, many other such countries, can be the engine to pull the world trade which is in the negative or just about positive zone. They recognize the potential that exists in India. And by us growing with that potential, we will probably be able to lift that trend which is seen globally because of the various uncertainties, keeping growth low, keeping trade low, but keeping inflation high in some places. But in this environment, if India is recognized for its potential, the economic strength that it has, if you high-end achievers in this area see the potential to partner with India, individually or commercially, cooperation to cooperation,
पोप फ्रांसीस आयज पिरायेच्या 88 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. 12 वर्सां सावन पोपाचे पद सांबाळपी पोप फ्रांसीस हांकां कांय तेंपासावन भलायकेच्यो कांय गंभीर समस्या जाल्ल्यो. गरिबांचो आवाज जावन कॅथलीक धर्मान बदल घडोवन हाडपी म्हण पोप फ्रांसीस हांणी संवसारभर नामना मेळयल्ली. 2013 वर्सा पयले लॅटिन अमेरिकन पोप जाल्ले इंगर्जेच्या इतिहासांतल्या सगळ्यान म्हालगड्या धर्मगुरू पैकी ते एक आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना तांच्या मरणाचेर आपल्या खर दुःख भोगता. पोप फ्रांसीस हांणी गरीब आनी वंचीत लोकां खातीर नियमीतपणान सेवा केल्या आनी ह्या दुःखाच्या खिणाक संवसारभरांतल्या कॅथलीक समाजा बरोबर म्हज्यो संवेदना आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायतना ताणें आपले पुराय जिवीत लोकांच्या बऱ्या खातीर ओंपलें आनी ताणें आपल्या दर एका संदेशांत शांतताय, सद्भावना आनी काकुळटेचो संदर्भ दिला अशें तांचे विशीं उलयतना आदले बॉम्बेचे आर्चबिशप कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रॅसियस हांणी सांगलें. For the sake of the people, and when you look at him, his messages were continuously to the world for peace, for compassion, care for the poor, and this same orientation he wanted to bring into the church. The church will have the same orientation and facilitate the world also to have care for the poor, marginalized. So he spoke so strongly on migration, the rights of the migrants. He spoke quite forcefully, consistently, and even in his personal and also in his personal dealings with world leaders, he insisted on this. I mean, world leaders have spoken about this publicly, and I've spoken to some also who mentioned that how care he had for people who were migrants or refugees, having sacrificed everything, coming to a new country, not being accepted. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar.
a universe of limitless possibilities. विसवापरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत खर दुख्ख उक्तायतना समाज माध्यमाचेर संदेश घाला. शांतताय, करुणा आनी मनीसपणाचे उदरगते खातीर शीम वा धर्माची बंधना पाळनासतना एकनिश्ठेन वावुरपी पोप फ्रांसीस आशिल्ले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. तशेंच गोंय सरकारा वतीन तांणी गोंयांतल्या आनी संवसारभरांतल्या कॅथलीक समाजाक काळजासावन सद्भावना उक्तायतना पोप फ्रांसीस हांच्या आत्म्याक शांती लाभू अशें म्हळां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी पोप फ्रांसीस हांकां आपल्या संदेशांत याद करतना लाखांनी लोकांक प्रेरणा दितना शांतताय, करुणा आनी सामाजीक न्याया खातीर चळवळ उबारपी आध्यात्मीक गुरू अशें म्हळां. तांणी मनीसपणा खातीर उबारिल्ली चळवळ पिळग्यान पिळग्यो याद उरतली अशेंय तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. फाटल्या कांय काळा सावन चर्चेन आशिल्ले भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे प्रकरण आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कार्यालयात पावले. मुखेलमंत्र्यांनी महामार्गाच्या रुंदीकरणा आड विरोध करपी लोकांची भेट घेवन तांकां पुराय प्रकल्पाविशीं सविस्तर सादरीकरण दिवन तांचे दुबाव पयस केले. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना कांय लोकांनी भोमाच्या रहिवाशांक फटीच्यो गजाली सांगून तांकां भ्रमीत केला. आयच्या बसकेन आपणे ह्या लोकांक सत्य परिस्थिती दाखयल्या. तशेंच सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी फाल्यां भोमान येवपी प्रकल्पाच्या जाग्याक भेट दिवन थंय फावो ते सर्वेक्षण करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. ते म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले तांकां हांवें हांगासर आपयलें. ते जवळपास एक 70 जण कितें तरी आयिल्ले. सगळे जाण 70 जण आयिल्ले तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या PWD डिपार्टमेंटान. प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत ताका सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो हेजो सुद्दां खूब वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज जो तांच्या तकलेंत आसा तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें ते तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेंत आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तांच्या तकलेंत गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तांची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांय प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे ती 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तांच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरां उरलेली दोन. त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेंकोन आसात म्हणजे ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेंकोन तांकां थंयसर परत आसपाचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसलें जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनय दिता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मुखेल सचिव तशेंच गोंय सरकारच्या हेर सचिवां सयत खासा बसका घेवन सरकारान राबयल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचे आनी मोहिमेंचे केल्ल्या अंमलबजावणी विशीं नियाळ बसका केली. ह्या वेळार साबार येवजण्यांचे सुरळीत अंमलबजावणी करपा विशीं तशेंच गोंयच्या दरेक नागरिकां मेरेन प्रभावीपणान ह्यो येवजण्यो पावोवन ते विशीं जागृताय करपाचेर चर्चा जाली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या एक्स हँडलाचेर हे बसके विशीं म्हायती दिल्या. गोंयच्या काजूच्या दायजाचे, संस्कृतायेचे आनी उपक्रमाचे भव्य दर्शन घडोवपी गोवा कॅज्यू फेस्ट 2025 ह्या महोत्सवाची तिसरी आवृत्ती 25 ते 27 एप्रिल मजगती कांपालाच्या दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर आयोजीत जाता. हे विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान पर्येची आमदार तशेंच गोंय रान उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणे हांणी पत्रकार परिशद आपोवन सविस्तर म्हायती दिली. गोंयचे कॅज्यू फेस्ट हे फकत एक महोत्सव नासून गोंयच्या परंपरेचो उत्सव जावन आसा अशें सांगलें. गोंयचे थळावे शेतकार, कलाकार आनी आपमजत गटान आपली कुशळटाय लोकां मुखार मांडपाची एक संद आसा अशें तांणी ह्या वेळार नमूद केलें. आमकां तर ऑथेंटीक कॅज्यू तर आमचे गोंय राज्याचे तर कॅज्यू जगभर पावोवपाक जाय जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू चेंज सर्टन पॉलिसी डिसिजन्स. आवर गव्हर्मेंट हॅज टू मेक पॉलिसी डिसिजन्स की आमचे जे नट प्रोसेसर आसा वाय आर दे पुटिंग युनिट्स आउटसाइड गोवा because they are putting Maharashtra is giving them incentives, so they are putting units outside Goa. So our government, Mananiya Mukhyamantri Amre Dulela, and they are making efforts to change it to attract the nut processors back into our state. So none of the processors go outside Goa to do the processing units. So once the processing units come into Goa, we will definitely it will benefit. It's all about demand and supply. We increase our supply
डिमांड तर असाच पण सप्लाय कमी असा म्हणून दिस इज द होल इश्यू. वी चेंज पॉलिसी डिसिजन्स अँड गव्हर्नमेंट इज ॲट इट, like how we have improved the minimum support price. So I'm sure the nut processors, what they have asked for, that is also going to happen. भारतान 2022 वर्सा फिलिपायन्स देशा सयत केल्ल्या कबलाती अंतर्गत ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसायल प्रणालीचो दुसरो वांटो आयज फिलिपायन्स देशाक धाडून दिलो. हाचे सयत ह्या कबलाती अंतर्गत भारतान केल्लो करार पुराय जाता. पोरूच्या वर्सा भारतान ब्रह्मोस मिसायलाचे 3 बॅटरी फिलिपायन्साक धाडून दिल्ल्यो. भारत अशाच तरेच्यो कबलाती इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम सारकिल्ल्या देशां वांगडा लेगीत करूंक पळयता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या एक्स हँडलाचेर भारतान संवसारांतल्या हेर देशां वांगडा आपले नाते बळिश्ट करपा हेतान उबारिल्ल्या अशा तरेच्या सकारात्मक पावलांची तुस्त करतना संदेश घालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन सावदी अरेबियाच्या भोंवडेर वतले. ह्या वेळार ते एका फॅक्टरीक भेट दिवन थंयच्या भारतीय कामगारां सयत भासाभास करतले. फाटल्या 4 दशकां सावन सावदी अरेबियाच्या वेवसायीक वाठाराक भेट दिवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयलेच भारतीय फुडारी जावन आसात. तांच्या ह्या भेटीविशीं सावदी अरेबियांतल्या भारतीय लोकां मदीं तशेंच वेवसायिकां मदीं सकारात्मक उर्बा आसा. तांच्या ह्या भेटे वेळार दोनूय देशां भितर राजकीय संबंद बळीश्ट करपी वेगवेगळ्या कबलातींचेर सयो जातल्यो. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना जेदीक चेंबर्स ऑफ कॉमर्साचे वांगडी अली मोहम्मद अली हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट दोनूय देशां खातीर वेवसाय तशेंच हेर मळांचेर सकारात्मक थारतली अशी आस्त उक्तायली. We are very happy to know that our Prime Minister is going to visit Saudi Arabia. This is actually going to create a very positive impact between India and Saudi relationship. For the previous year between 2023 and 2024, both the countries have combined about $43 billion trade, and India is actually expecting that this is going to reach up to $100 billion within the next few years. Apart from this bilateral relationship, Indian investors have a lot of opportunities in Saudi Arabia, where they can invest in energy, infrastructure, petrochemicals, real estate, IT, etc. And also, a part of these investments, Saudi Arabia is also actually going to benefit a lot of opportunities apart from export and imports. Whereas Saudi Arabia is actually importing a lot of goods. 1 ते 4 मे मजगती मुंबई हांगा आयोजित जावपी वेव्स शिखर संमेलना विशीं केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण राज्य मंत्री एल मुरुगन हांणी भोपाळ हांगा आयोजित पत्रकार परिशदेंत सविस्तर म्हायती दिली. हे वेळार भारताक संवसारीक कंटेंट हब म्हूण वळख दिवपी हें संमेलन आसतलें अशी आस्त उक्तायतना ह्या संमेलनाक लागून क्रिएटर्स, गुंतवणूकदार तशेंच उपक्रमी हांचे भितर सहकार्य वाडटलें अशी गवाय मंत्री मुरुगन हांणी दिली. The waves, the creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they're going to participate. There's a Waves Bazaar is there, Waves Creators is there, CEOs roundtable conferences are there, like a big event this for the media, for the newspaper, for the satellite TV channel, for the OTT platform, for the digital media, for the filmmakers, all the sector, the entertainment, media and entertainment sector, they come together and they celebrate 4 days. 15व्या ब्रिक्स शेतकी मंत्र्यांच्या बसकेन वांटेकार जावपा हेतान भारताचे शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान सध्या ब्राझील भेटेर आसात. आयज भारतीय दूतावासान तांचे खातीर सा पावला शारांत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतीक सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत तांणी ब्राझीलांतल्या भारतीय जनसमुदाया सयत भासाभास केली. ह्या वेळार भारताच्या उदरगतीन भागीदार जावपा खातीर उलो मारतना भारतांतल्या शाश्वत शेतकी तशेंच गांवगिऱ्या उदरगतीत योगदान करचे अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. त्या भायर परदेशांत रावन लेगीत भारतीय संस्कृती आनी मुल्यांचे जतन करचे अशें आवाहन लेगीत मंत्री चौहान हांणी केलें. वक्फ संशोधन विधेयका आड हिंसक विरोध
हिंसक विरोध अणभवल्या अस्तंत बंगालातल्या मुर्शिदाबाद वाठारांत अर्धसैनिक दळ तैनात करपाच्या मागणेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली। हे विशीं कसलेच निर्देश दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। आयज न्यायाधीश D.R. गवाय आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मासी हांच्या खंडपीठा मुखार जाल्ल्या सुनावणेंत कलम 355 अंतर्गत याचिका केल्ल्यान बेगोबेग अस्तंत बंगालाच्या मुर्शिदाबाद हांगा सैन्य धाडचें अशें मागिल्लें। हाचेर प्रतिक्रिया दितना न्यायाधीश गवाय हांणी हे आदींच न्यायालय राज्याच्या कार्यकारी आनी कायदो विशयक प्रकरणांनी हस्तक्षेप करता असो आरोप जाला। हातूंत कसलेच गडबडेन आनीक एक आरोप जावंक नाका अशें तांणी सांगलें। मजगती मुर्शिदाबाद वाठाराक भेट दिवन थंयच्या थळाव्या कडल्यान तांच्यो समस्या जाणून घेतले उपरांत भाजपाचे खासदार सुकांत मुजुमदार हांणी पत्रकारांकडे उलयतना थळाव्या हिंदू समाजाच्या लोकांचेर कितले हिंसक अत्याचार जावन लेगीत मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी ह्या घडणुका आड प्रतिक्रिया दिनात हे लोकशायेच्या नदरेन निर्शेवणे आसा। तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान 2024 ते 2025 हंगामा खातीर दादल्यांच्या मुखेल कंत्राटांची वळेरी आयज जाहीर केली। ह्या वळेरे प्रमाण रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा हांकां A+ श्रेणीच्या करारान तिगोवन दवरला। मुखेलपणान श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशन हांकां ह्या वळेरेंत परत आस्पावीत करतना अय्यर हांकां ब गटान जाल्यार ईशान किशन हांकां क गटान आस्पावीत केला। ह्या दोगांकूय पोरुच्या वर्सा थळावे खेळाच्या वळेरेंतल्यान भायर केल्ले। ह्या वळेरेंत प्रमाण रविचंद्रन अश्विन हाच्या जाग्यार अ गटान ऋषभ पंत हाका आस्पावीत केला। तशेंच क गटान नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, सरफराज खान, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती आणि हर्षित राणा हांकां आस्पावीत केला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेंत कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस असलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 17व्या लोकसेवा दीस कार्यावळींत केलें मार्गदर्शन। नागरीक देवो भव मंत्र आपणावन नागरी सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांनी लोकां खातीर वावर करचो प्रधानमंत्र्यांनी केलें आवाहन। क्रिस्तांव समाजाचे धर्मगुरू पोप फ्रांसीस पिरायच्या 88 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलिमाव हांणी उक्तायल्यो सद्भावना। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महामार्गाचो विरोध करपी धोमाच्या थळाव्या वांगडांक केली बसका। कांय लोकांनी धोमाच्या थळाव्या भितर पातळायल्यात। मुखेलमंत्र्यांनी केलें स्पश्ट। पणजेच्या कांपाल हांगा 25 ते 27 एप्रिल मजगती आयोजित जाता कॅश्यू फेस्टिवलाची 3री आवृत्ती। शेतकार, कलाकार आणि आपमजत पंगडात कुशळटाय दाखोवपा खातीर मेळटली माची। देविया राणे हांणी उक्तायली आस्त। आणि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान 2024-25 वर्सा खातीर दादल्यांच्या मुखेल कंत्राटांची वळेरी केली जाहीर। श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशन हांकां परत एकदा वळेरेंत केले आस्पावीत। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर खबरापत्रांत। नमस्कार।